पहिले बाबा आयज तूं म्हापसा मार्केटान पावला आनी आमी पळयलां म्हापसा मार्केटान की काल राती चोरी जाली म्हणजे अटेम्प्ट टू रॉबरी जाल्या 6 शॉपां फोडल्या कितें आनी चोरपाचो प्रयत्न जाला कितें सांगू सोदता तूं ह्या हेचेर पयले सुवातेर एकदम बरें दिसलें पयले सुवातेर म्हापसा पावलो म्हापसा पावता तुमी दिसले आनी मेन म्हणटा ती मुद्द्याची गजाल आयकूंक गेली की 6 शॉपां अटेम्प्ट जाल्या चोरी करपाक म्हणल्यार बारीक नदरेन नियाड करीत जाल्यार लोकांक पयलीं सांगूंक सोदता चोरी करपाचो प्रयत्न कसो जाला तो रॉड घालून तेंची क्लॅम्प आसता पळय हें घालपाचें लोकांक घालपाचें तो क्लॅम्प म्हणला सो हो चोर शातूर आहा आनी हो चोर कित्याक लागून करता ह्या मुद्द्याचेर मागीर वयले पयले गोश्टी सांगूंक सोदता हिंगा पयले मेन म्हणटा ती सोल्युशन कितें कित्याक चोरयो म्हणटा त्यो चालूच घडटा एटलिस्ट म्हापसान 6 दिसांनी एक तरी अटेम्प्ट जातलो आनी 5-15 दिसांनी परतो अटेम्प्ट जातलो म्हणजे चोर हिंगचे हिंगात हांवें फाटल्या दिसांनी एक व्हिडिओ काडलो म्हजें हेल्मेट चोरून घेवन गेले म्हणून दॅट वॉज एन अवेरनेस क्रिएटेड टू द पुलीस ऑलरेडी एंड टू द CCP हियर अरे बाबा आतां म्हजें हेल्मेट चोरलें आख्खे PIक सांगून म्हापसा PIक सांगून म्हापसा PI कंप्लेन करून एक्चुअली PIचो मुद्दो न्हू तो हेल्मेटाचो चोरी ताणें जीप धाडली जीप धाडून कितें म्हणून पळयतले मुद्द्याची गजाल सांगता मुद्द्याची गजाल मेन म्हणटा तो आहा CCTV कॅमेरा करूया एक सुवातेर पळोवंक शकता हिंगा 6 शॉपां अटेम्प्ट केल्या टू रॉब आतां हे कोण हे एडिक्टेड कोण आहा सोऱ्याचे एडिक्शनान कोण आहा आनी आतां ही शॉपांय मारल्या तुमी वयर पळोवंक शकता सगळ्यांक हिंगा म्हापसा येयल्यार ही शॉपां पळोवंक शकता ह्या शॉपांनी कोण रावता रातचो वचून कोण रावता मुद्द्याची गजाल CCTV एक गोश्ट जाली आतां चोरी जाली म्हणटा पळय भय चोरी जाली म्हणटा चोरी जाल्ल्या कारणान आतां कितलेच लोक येतलो आतां पुलिसाचेर प्रेशर येतलो पुलीस कितें करता काय म्हणून पुलीस आतां फक्त 8 दिसांक येतले हें जातलें आतां चोरी जाल्या त्या पासत पुलीस फक्त 8 दीस येतले 8 दीस जाल्या उपरांत नाकाबंदी करून मागीर कितें सो हांव मागतां इट्स अ हाय टायम टू द पुलीस डिपार्टमेंट एंड CCP टू प्लीज वर्क टुगेदर हे जनते पासत बेश्टें आश्वासन दिवन नाल फोडनाका रे बाबा बोगर येवन कामां करात म्हणटा लोकांची आनी मुद्द्याची गजाल म्हणटा आतां हो गरीब लोक हो आपल्या पोटा पासत शॉप चलयता आनी चोरी येवन करून पळयता खंयच्या गांवचो खंयचो हांव नको पण सांगपाक गेल्यार प्लीज CCPक सांगता आनी तो एक कितें हायलायट मास मरे तो लायट हाय मास लायट ती केन्ना चलता आतां तो रिमोट समज हेंच्या हातीन आहा वो CCPच्या हातीन आहा वो मिनिस्टराच्या हातीन आहा तो हांव नको तो मातसो रिमोट काडून लोकांच्या हातीन दिया कित्याक तेंची शॉपां आहा हिंगा तुमचे घरा आनी तुमचे बंगले ना हिंगा कालच्यान देव बरें करूं हांवें सद्या काण्णां गेले म्हापशा मार्केटान फ्रेश येयलेली आहा मागता सगळ्या जाणां म्हापशा मार्केटान येवन काण्णां खावची देव बरें करूं तुम्ही पळयतात GNH। माँ जी, आपको ना सरप्राइज देना था। इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा दिया है। हाँ माँ। और अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशी अपने घर में है। और माँ जी, जिस किचन में पंचामृता हो उस घर में खुशियों के अमृत की बारिश तो हमेशा होती रहती है। दादी, आज मैंने सुबह गार्डन का सारा काम पूरा कर दिया। मेरा बेटा। पंचामृता, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृता।